नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. गोंय विधानसभेत घेतिल्ल्या म्हादय थारावाक वालोरना लवादाच्या अवॉर्डाक धरून कळसा बंडोराचे काम कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचो बॉम्ब. माविन म्हणटा बॉम्बाय इलेक्शन मोडार. डिसेंबर 2020 गोंय सरकाराच्या कानात घालपी युपीचो तोतया मंत्री जिवाचो गोवा करून गेलो. क्रायम ब्रांचीचे चार्जशीट मात केल्ल्या खर्चाची अजून दमडी वसूल जाल्ली ना. पेडण्या CISF बटालियनाच्या स्टेशनाक घातिल्ले जमनीचे तेन्नाचो आमदार बाबून बेकायदेशीर पद्दतीन वाटिल्ली भरपाय सरकार करता वसूल. पुराय वसुली मेरेन कोर्टात सरकाराचे डिपॉझिट. मर्यादे परस मोठ्यान प्रदूषण करपी म्युझिक लायले म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सनबर्नाच्या आड ॲक्शन. हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत फौजदारी कारवाई कोर्टामुखार. गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ मुखेल संवेदनशील आस्थापना बरोबर दर्यादेगांनी एंटी टेरर मॉक ड्रील जावंक जाय. SP वाल्सन उलयलो. ATSचे मिरामार एंटी टेरर मॉक ड्रील. सातवो वेतन आयोग बोनस जॉबांचे रेग्युलरायझेशन वैजकी सुविधा लिवो मागण्यांचे लिस्ट घेऊन PWD कामगाराचो आल्तीन PWDच्या हेड ऑफिसार मोर्चा. ABVPच्या जैतिवंत पॅनलाचे परत जैत म्हापशे झेवियर्स कॉलेजीच्या मॅनेजमेंटाक कावन्सिलाची घोषणा करून 31 जानेर ते 4 फेब्रुवारी मेरेन SDMची मध्यस्थी. आल्तीनच्या गॉडविन डिसिल्वाच्या खुनाच्या केशीत भाटल्यातल्या जॅक्सन दाडेलाक जल्मठेप. 2007 धरिल्लो 4 दिसात पळो 15 वर्सांनी पश्चिम बंगालात परत सापडलो. लाटम भाषा फूड प्रोसेसिंग उद्देग घालपाची तयारी. सरकार आदाराक तयार. गोवा फूड प्रोसेसिंग परिशदेत उद्देग मंत्री माविन उलयलो. आणि गुजरात केरळा प्रमाण गोंय सरकारानूय राशन दुकानवाल्यांक 25 ते 30 हजार पगार दिवचो. फुकट राशना वयलो खर्च दियात. पेडण्या फाटोफाट बार्देसांतल्यान डिमांड. खबरो विस्तारान. म्हादयचेर गोंय विधानसभेत घेतिल्ल्या थारावाक कांयच वालोर ना. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याचो गोयच्या BJP सरकाराचेर आनीक एक बॉम्ब. म्हादय लवादान दिल्ल्या अवॉर्डाक धरूनच कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हेलां म्हूण कर्नाटकाचो BJP मुख्यमंत्री बोमाय उलयला. मंत्री माविन म्हणटा बोमाय इलेक्शन मोडार. आमकां म्हादयचेर राजकारण लागना. केंद्रान कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या DPRक बावटो दाखयल्या उपरांत खवदळ. गोंयभर BJPचे डबल इंजिन आणि मोदी सावंत सरकाराक धूंक सुरू. राजकारणी ॲक्टिव्हिस्ट NGO धरून गोंयकार रस्त्यार. शिष्टमंडळांची दिल्ली वारी जाली. निमाणे DPRची परवानगी फाटी घेवची म्हूण गोंय विधानसभेत म्हादयचेर एका मतान थाराव जालो. मात कर्नाटकाक कोंत ना. गोंयच्या थारावाक कांय वालोर ना. आमी म्हादय लवादान दिल्ल्या अवॉर्डाक धरून कळसा बंडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हेलां म्हूण कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयची केस रिजेक्ट केली. मंत्री माविन म्हणटा कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री इलेक्शन मोडान. कितेंय जालें तरी म्हादय व्हरूंक दिवचें ना. फ्युचर वॉर्स आर गोइंग टू बी ओवर वॉटर्स म्हणून एक म्हणणी आहा ती स्टेज पावली आसा. हे आमचे वॉरूच कशें आमी झगडटले. आमी लास्ट पर्यंत झगडटले. हितून पॉलिटिक्स ना. सगळे आमी गोंयकार तूं आनी हांव एक जावपा जाय. म्हादय उदो डायवर्ट जायनासतना गोंयकारां मेळपा तेन्नाच आमी सारके उरतले. नाजाल्यार आज आमी जे म्हणटा भांगराचें गोंय भांगराचें गोंय हें सुकलेलें गोंय जातलें. हे आमी खंयच्या परिस्थितीन जावपाक दिवपा जायना. तो इलेक्शन मोडान आसा. तुमकां खबर आसा इलेक्शन मोड म्हळ्यार
कितें कितें उलयले घेता तुका खबर आसा. सो इट इज अ स्पीच फॉर हीज इलेक्टोरेट देयर. इट इज अ इलेक्शन मोड स्टेटमेंट वॉट ही हॅज मेड. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. डिसेंबर 2020 उत्तर प्रदेशातलो मंत्री सुनील कुमार म्हणटा तो स्टेट गेस्ट म्हणून सांगून गोंय सरकाराच्या कानात घालून जिवाचो गोवा करून गेलो. क्रायम ब्रांचीन केस चार्जशीट केली, मात खर्चाची वसुली अजून ना. ह्या तोतया मंत्र्यान गोयचे प्रोटोकॉल खाते ते मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या कचेरीच्या स्टाफाच्या तोंडाक कशी पानां पुसली ते डॉक्युमेंटांतल्यान एक्सपोज. आओ जावं गोंय तुमारा म्हूण संवसारीक मळार गोंयचें नांव उत्तर प्रदेशांतल्या सुनील कुमार म्हणटा ताणें सिद्ध करून दाखयलें. तेवूय अस्सल सरकारी प्रोटोकॉलाच्यो लक्झरी भोगून गोंय सरकाराकूच तोपी. उत्तर प्रदेशांतलो सहकार मंत्री म्हूण गोंयांत आयलो, रावलो, खावन पिवन सरकारी कुस्तार मजा मारली. सप्तकभर हो तोतिया मंत्री आपल्या बरोबर स्टाफ म्हूण घेवन आयिल्ल्या दोगां बरोबर स्टेट गेस्ट म्हूण राविल्लो. ह्या तिगांनी मेळून कोणाक पिशांत काडले ते पळयात. पयलीं गोंयच्या प्रोटोकॉल खात्याक यूपी सरकाराच्या नांवान ईमेल आयलो. ईमेल पळयल्यार यूपी सरकाराचो कसोच, मात आशिल्लो जीमेल अकावंट. सरकाराचे ईमेल डोमेन जीमेल वा खाजगी प्रोवायडराचो आसना. प्रोटोकॉल खात्याच्या लक्षात ते आयलेच ना. प्रोटोकॉलान ह्यो बारीकसाणी पळयनासतना तोतिया मंत्र्याक स्टेट गेस्ट केलो. तोतिया मंत्र्यांनी ताचे बरोबर स्टाफ म्हूण आयिल्ल्या दोगां खातीर हॉटेल रूम, गाडी आनी पुलीस सेक्युरिटी. मजा म्हणल्यार तो तोतिया मंत्री कांय कार्यावळींक सोयरो म्हणूनय भोंवन आयलो. ताणें सरकारी खर्चान गोंय भोंवडी केली. तेन्नाचो सहकार मंत्री गोविंद गावडेकूय तोतिया मंत्र्यान बाशिंग बांदले. मंत्री गोविंदाक विश्वासात घेवन सर्कीट हाऊसांतल्यान 5 स्टार हॉटेलांत रूम दिवचो म्हूण फावोर घेतलो. मंत्री गोविंदान धाडिल्ल्या नोटाक लागून प्रोटोकॉल मंत्री माविन आनी सीएमओय फसले. तांणी तोतिया मंत्र्याक स्टार हॉटेलांत रूम दिलो. 24 डिसेंबर ते 27 डिसेंबर अशे 4 दीस रावतलो म्हूण नियोजन करून आयिल्ल्या तोतिया मंत्र्याक आपली बंडलां खपता ते पळोवन आनीक नेट आयलो. 4 दिसां खातीर आयिल्लो तोतिया मंत्री गोंय सरकाराच्या कुस्तार 10 दीस रावलो, मजा मारली. मंत्री गोविंद गावडेक सांगून ताणें आपलो राबितो आनीक 2 दीस वाडयलो. सरकाराच्या कुस्तार तो 10 दीस पणजेच्या स्टार हॉटेलांत रावलो. मजगती टायट जाता तेन्ना तो आपणे गोंय सरकाराक कसो पिशांत काडलो तेवूय बडबडटालो. ताचेर पुलिसेक दुबाव आयलो. पुलिसेन सोमती एक्शन घेवन ताची बिडकी उखल्ली. युपीतल्या ह्या तोतिया मंत्र्यान आपल्या दोगा वांगड्यांक घेवन गोंय सरकाराक प्रोटोकॉल सिस्टमीक 10 दीस पिशांत काडले. आपल्या फाटल्यान नाचयले, पुलीस सेक्युरिटी घेवन गोंय भोंवडी केली. कार्यावळींनी सोयरो म्हूण गेलो, स्टार हॉटेलांत मजा मारली. क्रायम ब्रांचीन पुराय चौकशी करून चार्जशीट घाला, मात ह्या तोत्या मंत्र्याचेर केल्ल्या खर्चाची वसुली अजून जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पेडण्या CISF बटालियनाक परमनंट स्टेशन करून घेतिल्ल्या जमनीची वाटिल्ली भरपायेक वसुली सुरू. तेन्नाचो मंत्री आमदार बाबून कोर्टान वाटपाची ती भरपाय आपणे वाटिल्ली. वसुली प्रक्रिया सुरू केल्या म्हणून सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. योग्य जमीन मालकांक भरपाय कोर्ट वाटतले. वसुली जाय मेरेन सरकार रक्कम कोर्टान डिपॉझिट करपाचोय विचार करता. कोर्टान केस फेब्रुवारांत धुकल्ल्या. मर्यादे परस मोठ्यान प्रदूषण करपी म्युझिक लायले म्हणून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची सनबर्न इडियमाच्या आयोजका आड एक्शन सुरू. मंडळाचो म्हापशा JMFCत सनबर्नाचेर फौजदारी कारवाईक अर्ज. कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत एक्शन. फाटल्या म्हयन्यान मंडळान कोर्टाक सनबर्नान कितले फावट आवाज प्रदूषणाचो कायदो मोडलो ताचो डाटा दिल्लो. In Sunburn, the Chief Secretary was supposed to hold an inquiry. An application was filed by us to give us extension of 4 weeks' time. The High Court has been pleased to grant us 4 weeks' time to complete that inquiry and file a report before the court. And proceeding against organizers have been See, insofar as Pollution Control Board is concerned, they have already filed a criminal complaint before the JMFC against the organizers and whoever were involved in alleged breaches. Then, insofar as other authorities are concerned, they have already filed affidavits before the High Court, and the matter has been now adjourned for the purpose of report and further affidavits. गोंय आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान आतंकवादी हल्ल्याच्या नजरेन लक्ष दवरपाची गरज उत्तर गोंयचो एसपी दिलीन वाल्सनान उक्तायल्या. गोंयच्या ATSचे मिरामार एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रील जालें. गोंयची काल मुखेल संवेदनशील आस्थापना बरोबर दर्यादेगांनी खंय मॉक ड्रील जावंक जाय. ह्या फुडें गोंयच्या हेर दर्यादेगांनी एंटी टेरर मॉक ड्रील जातलें. लॉट ऑफ फुटफॉल इन द बीचेस. तो हमने अभी तक तो सारे वाइटल इंस्टॉलेशंस में वी आर डूइंग द टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस एंड ड्रिल्स.
So this time we thought like why shouldn't we do some mock drills in beaches as well, which beaches are also a little bit of vulnerable. So anybody can infiltrate into beaches very easily as a civilian and can do a lot of sabotage and damage. So we wanted ourselves to be prepared. तो इसलिए गोवा पुलिस ने नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने वी हैव स्टार्टेड डूइंग फर्स्ट टाइम कि इन मिरामार विल स्टार्ट एंड वी विल डू दिस एज अ सीरीज ऑफ operations in other beaches as well. Goa is an international tourist destination, so if at all you see any of the previous terrorist attacks which has happened all over the world, they target places where there is an international ramifications. So Goa is one place there are a lot of international tourists coming, and anything is happens here, it has got will get maximum coverage. And they also try to target the places where there is maximum footfall. Then you have to understand we have the maximum people over here. So what do you do when it's such an incident? Is evacuation. People should not get hyper. So these are the things. So we have to test our forces. And as far as the force is concerned, they have been competing even with the Maharashtra ATS, where they have done training and they have come out with flying colors. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. PWDच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू जावना, बोनस सारको मेळना, जॉबांचे रेग्युलरायझेशन जाग्यार पडना, लीव वैजकी सारकेल्यो मुळाव्यो सुविधा मेळना. मागण्यांचे लिस्ट घेवन PWD कामगाराचो आल्तीन PWD हेड ऑफिसार मोर्चा. बाकीच्या सरकारी कामगारांक मेळटा त्यो गजाली खंय PWDच्या कामगारांक जाय. 7th पे कमिशन सगळ्या कामगारांक लागू जाला, आमकां लागू जावंक ना. आमकां बोनस सारको मेळना. आमच्या रेग्युलरच्या बाबतीत आमी कोर्टान हायकोर्टानूय माननीय हायकोर्टान मुंबय हायकोर्टान एप्लाय केल्लें आसा. थंय आमची केस पेंडींग आसा. जे आमकां सुविधा जायो ते आमी मागतात, पण ते सुविधा आमकां मेळनात. 7th पे मागले तेचेर अजून कांय चर्चा जायना. आमी आमचो बोनस मागलो ताचेर आमची चर्चा काय जायना. इतर जे लिवे आसात, सरकारी कामगारांक जे लिवे आसात तशे आमकां लिव्यो नात. आमी मागतात की सरकारी कामगारांक जशे लिव्यो मेळटात, सरकारी कामगारांक जशे फॅसिलिटीज मेळटात ते फॅसिलिटी आमकां दिवच्यो. आमचे बरेचशे कामगार अशे आसात की तांकां सिवरेजींचें काम करतात, तांकां सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना, तांकां सेफ्टी कितें जाय तें ना, ते आमी मागतात. तेचेरूय कांय तडजोड जायना. पण आमचो जो प्रश्न आसा तो मिटयात. आमकां आमी 7th पे मागतात तो आमकां दियात. आमकां इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मागतात तो आमकां दियात. इतर गोश्टी जे आसात सायड बाय जशे लीव आसात आनी कितें आसात ते आमकां दियात. चीफ मिनिस्टरान आमकां खूब फावटी सांगलें आय विल इम्प्लिमेंट द 7th पे, पूण आजुनूय कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. की आमचे बायलांक मॅटर्निटी लीव जशी पळय कायद्यान आहा त्या कायद्यान तांकां मॅटर्निटी लीव मेळपाक जाय. म्हापशा झेवियरांतल्या जैतिवंत स्टुडंट कावन्सील परत जिखलें. जैतिवंत पॅनलाची 31 जानेर ते 4 फेब्रुवारी मेरेन औपचारीक घोशणा करची म्हणून SDMची झेवियर मॅनेजमेंटाक अर्द. गोंय विद्यापीठाच्या नेमा प्रमाण 10 दिसां भितर इंडक्शन जावंक जाय, मात झेवियर मॅनेजमेंटान 70 दीस मायज काडले. प्रिन्सिपल जाग करिना म्हणून नव्या ABVP कावन्सिलाचें कळ्ळें. SDMची मध्यस्थी. असली प्रिन्सिपल असली कॉलेजचे ॲडमीन असले प्लस आमचे 3 क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि हांव एज अ इलेक्टेड GS असलो. आमची एकूच मांग असली त्यांच्या कडेन की बेगींतल्या बेगीन इंडक्शन सेरेमनी जावंक जाय आणि डेमोक्रेटीक वेन तो जनरल सेक्रेटरी, जॉईंट सेक्रेटरी आणि फूल कावन्सील जिखला त्याचो एक फॉर्मल इंडक्शन जावंक जाय, तांकां फॉर्मली लेटर दिवंक जाय. SDM मॅडमान आमकां आयज सांगला अशें फिक्स केला की 24 to 28 ऑफ दीस मंथ जानेवारी कॉलेजीक मॅनेजमेंटाक डिसायड करपाचो टायम दितले की खंयच्या दिसा इंडक्शन सेरेमनी जातली आणि 30th to 4th च्या भितून इंडक्शन सेरेमनी जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला. SDM मॅडमान सांगला की 30th to 4th भितून इंडक्शन सेरेमनीचो एक डेट डिसायड करपाचो आणि त्या 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगलां. मॅडमानूय तांकां दाखयतले की एज पर गोवा युनिवर्सिटी 10 दिसाच्या भितून इंडक्शन जावपाचें आसता. ते फॉलो जाल्लेले ना. 70 दिसाचो डिले जाल्लो आहा आणि तांकां आतां डेट दिलेली आहा की 24 to 28 दिसाच्या भितून मॅनेजमेंटाची तेंच्यांनी मिटींग घेवपाची आणि एक डेट आउट करपाची. 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाकूच जाय ह्या मॅडमान तांकां ऑर्डर दिला, रिक्वेस्ट केला. हें जाल्लेलें.
2005 आल्तींच्या गॉडविन डिसिल्वाच्या खुनाच्या केशीत भाटल्यातल्या जॅक्सन दाडेलाक पणजी सेशन कोर्टात जल्मठेप. 23 एप्रिल 2005 करंजाळे गॉडविनाचो खून जाल्लो. आरोपी दाडेलाक 12 सप्टेंबर 2007 धरलो. 16 सप्टेंबर मडगांवच्या ज्युडिशियल लॉकअपांतल्यान पळो. तेन्ना सावन पुलीस ताका सोदताले. फाटल्या 9 डिसेंबराक पश्चिम बंगालात दिघा शारात सांपडलो. थंय तो दुसऱ्या नांवान रावतालो. दिवचल मतदारसंघात लाटम बारशां जाता तितले बेगीन फूड प्रोसेसिंग उद्देग सुरू करपाचो सरकाराचो विचार. अधिकारी आनी उद्देजकांनी ते खातीर फुडें सरचें म्हणून उद्देग मंत्री माविनाचो उलो. गोवा फूड प्रोसेसिंग परिशदेंत माविन उलयतालो. एसोचेम गोंय फांट्याचे उद्देजक ह्या मळावेल्या संदीचेर परिशदेंत उलयले. Further growth with economic activity in agriculture and build up the food processing industry. And I would request also, my industry secretary is not here but Shatika is here, that as far as Latambarshe is concerned, move forward as quickly as possible, because that is going to be the main place, one of the main places where, like you have the pharmaceutical company which has grown in Vietnam, let us have the food processing industry, anything related to processing of natural things there for export, for our own consumption. I am sure we will make it happen. We will see that things are moved and put on the fast track in this particular industrial estate. I am seeing, before I finish, I just want to say, after our new industrial policy, and after they have seen that Goa is really keen on getting non-polluting industry, I must say that there are so many inquiries, so many people seriously wanting to set up. But we, for one, are very, very careful that we will have only non-polluting industry. दक्षिण गोंयांत काल जाल्ल्या 2 अपघातांनी दोग सोंपले. चिंचोणा 2 व्हिलर आनी सायकलीच्या अपघातांत चिंचोणचो रायडर सायरस पेरेर गेलो. सायकलवाल्याक माल लागला. उसरा सांजे कुंकळ्ळें दुसऱ्या अपघातांत एकलो बायक रायडर आगताक गेलो. मजगतीं अटल सेतूचेर रातीं सेल्फ एक्सिडेंटान कॉलिस मोटार पुलाचेर परतली. 23/1/2023 ह्या दिसा कुंकळ्ळेच्या वाठारांत 3 अशे गंभीर अशे एक्सिडंट जाले. सगळ्या सुवातेर सकाळ फुडें 2:30 ते 3 ह्या दरम्यान साजोळा रोडाचेर 2 जाण आमचे युवक 23 आनी 70 वर्सांचे गाडी घेवन एक्टिवा न्यू स्कूटर घेवन साजोळाच्यान घरा वयताले आपणा घरा कडेन. सो वाटेर तांची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी वचोन एक झाडाचेर डॅश मारली. तातूंत ते दोगांय ऑन द स्पॉट मेले. सो हाचेर आमी तांचेर जो रायडर आशिल्लो ताचेर गुन्हा नोंद करून आनी फुडली कारवाय चालू आसा. ताज्या फाटल्यान दनपारां 1-2 सुमार आनी कसोच एक्सिडंट जालो, ज्या हेतून एक आमचो 19 year old भुरगो आपणाची एक बायक घेवन बरो स्पिडीन गेलो. बायक स्कीड जाली आनी तातूंत ताका दुखापत जावन तोय बी भायर पडलो. आनी दुसरो सायकलिस्ट आसा तो बी सद्या GMC एडमीट आसा, सिरियस आसा. सो ताच्या नंतर राती 8 सुमार आनी एक एक्सिडंट जालो. तातूंत भितर सुद्दां 2 जाण भुरगे एक बायक घेवन भायर सरले. तितूंत भितर MIFZ तेवूय भुरगे 19 year old आनी इतले फास्ट स्पिडीन येयले तांच्यांनी एक झॅनाक डॅश मारली आनी ताच्या फाटोफाट ती झॅन टर्न जाली. डायरेक्शन टर्न जाले ते गेले आनी तातूंत भितर जो MIFZ फाटल्यान बसलो पिलियन रायडर तो भुरगो जाग्यारूच एक्सपायर जालो आनी दुसरो रायडर आशिल्लो ताका बी गंभीर दुखापत जाली. आनी हांव सगळे चवकशी करून पळयलें, जे आमचे यंग भुरगे आसात तांकां दिसता आपणाक 18 कंप्लीट जाली, आतां आमी गाडी बायक चलोवपाक शकतात. हांव तांकां इतलें सांगपाक सोदता की हे सगळें चल्लां पळय, तुमी बायक चलोवप बी तुमी तुमच्या स्पिडाचें नियंत्रण दवरपाक जाय. हांव तुमकां सगळें सांगता की गाडी जावं बायक तुमी सवकास चलयात आनी सगळे कडेन सेफ रावात. गुजरात, केरळ प्रमाण गोंय सरकारानूय राशन दुकानवाल्यांक 25 ते 30 हजार रुपया पगार सुरू करचो म्हणून पेडण्या फाटोफाट बार्देसांतल्या राशन दुकानवाल्यांचो डिमांड. कोविडाच्या अरिश्टा सावन फ्रंटलायन वॉरियर्स कशे वावुरले, सरकारान तोखणाय केली ना. फुकट तांदूळ वांटूंक लायले, ताचो वेलो खर्च दिलो ना. तो दिवचो. आतां वर्सभर फुकट राशना वयल्या खर्चाचें कितें तेंवूय खंय सांगचें.
सरकार फुकट तांदूळ वाटता सोसायटीवाल्यांचे खुस्तार. सरकाराच्या कारभाराक सोसायटीवाले विटल्यात. राशन फुकट वाटूंक फतवे काडटात, मात हमाली येरादारीचो खर्च मेळना. सरकारान फुकट राशन व्हरपाचो खर्च दिवचो. ह्या वर्सा फुकट राशन वाडटले ताच्या खर्चाचेय कितें तें सांगचें. सरकारान गुजरात आनी केरळा प्रमाण पगार सुरू करचो म्हूण पेडण्या फाटोफाट बार्देशांतल्यानूय मागणी. बार्देशांतल्या सोसायटीवाल्यांचे सिव्हिल सप्लायाक निवेदन. कोविड टायमाचेर आमी एज अ वॉरियर ते फ्रंट लायनीन आमी भितर आसले. आमी फायट केल्यात. लोकांक आमी घरा कडेन भितर व्हरून पावयलां. आमकां गव्हर्मेंटान कितें तरी हें केलां. केन्नाच आमकां एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भितर आमकां हें करूंक ना, एवॉर्ड दिवंक ना. एक्चुली आमकां गव्हर्मेंटान दिवंक नासलें. म्हाजे कडेन तरी थोडेच कार्ड आहा, थोड्या कडेन 1500 2000 भितर आहात. 1000 आमी इतल्या लोकांक केटर करता, इतल्या लोकांक आमी सप्लाय करता, फूड ग्रेन सप्लाय करता. गव्हर्मेंटाचो कितें आहा पळय तो म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटानूय भितर कितें सजपाक जाय. आमचो डिमांड कितें आहा पळय तो सजपाक जाय. दुसरे स्टेटीन 25-30,000 स्पेशली केरळा आनी गुजराताक आजून भितर मेळटा. आमचो गव्हर्मेंट कित्याक आमकां हें करता, सॅलरी दिना. आमच्या गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्टरा कडेन, कन्सर्न मिनिस्टरा कडेन मागता, अपील करता. तेणेन आमचो प्रश्न हो जो आहा पळय तो फॉरवर्ड करचो सेंटराक. आनी आमकां पळय जे आमची मागणी पळय कितें आहा पळय ती आमकां सगळ्यांक दिवची म्हणून हांव इतलेंच मागता. सोसायटी आतां इतली 2019 सालांतल्यान 23 साल पर्यंत आमी फ्री कोटा दिता. ते 3 वर्साचो फ्री कोटा जो दिला तो आमकां अजून कमिशन मेळूंक ना. कित्याक आमकां ताका खर्च येता, ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर तुका लेबर आसा, पण शॉपाचें रेंट आसता. कशें फारीक जातलें आमचें? कित्याक आमकां डायरेक्टर, मिनिस्टर सगळे सपोर्ट करता. सगळ्यांनी आमकां सांगलां तुमचें मेळटलें, पण आतां मेळचें. आतां परत डिक्लेअर जालां जानेवारी म्हयन्यान की आमचो फूल वर्स फ्री कोटा म्हूण. बरें, फ्री कोटाचेर बाबा आमचें कमिशन, आमचे चार्जीस, आपले ट्रान्सपोर्ट चार्जीस, लेबर हे आमकां मेळटले वो ना हेंय आमकां खबर ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.